भलायकी कडेन दुर्लक्ष तशेंच न्हिदेंत आसतना जाल्ले उलटे खातीर श्वास कुसमटून बिट्स पिलानी महाविद्यालयाचो विद्यार्थी ऋषी नायराक मरण आयलें। पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान ऋषी नायराच्या मरणा फाटल्यान नेमकें कारण उक्ताडार आयलां अशी माहिती मडगांव उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या फॉरेन्सिक विभागाचो मुखेली दोतोर मधु गोडकिरेकार हांणी दिली। विद्यार्थी डिप्रेशनाची वखदां घेतालो। बिट्स पिलानी महाविद्यालयात मरण पाविल्ल्या 5 मदल्या 3 विद्यार्थ्यांक भलायकी कडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान तांकां मरण आयिल्ल्याचें मधु गोडकिरेकार हांणी स्पश्ट केलां। बिरेस्तारा वास्कोच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात मूळ बंगळूरच्या ऋषी नायर या विद्यार्थ्याक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें। फाटल्या 9 म्हयन्यांत बिट्स पिलानी कॅम्पसात 5 विद्यार्थ्यांक मरण आयलें। ताच्या मरणाक लागून गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू आशिल्ली। गेल्या म्हयन्यांत 16 तारखेर कुशाग्र जैन ह्या विद्यार्थ्याक अशेंच दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें। 1 म्हयनो लेगीत जावना आनी बिट्स पिलानी कॅम्पसात दुसऱ्या विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। ऋषी नायर नेमको मेलो तरी कसो असो प्रस्न सगळ्यांकूच पडिल्लो। आतां ताच्या मरणा फाटलें नेमकें कारण उक्ताडार आयलां। ते म्हळ्यार ताचे भलायकी कडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान तशेंच न्हिदेन आसतना जाल्ले उलटे खातीर श्वास कुसमटून ताका मरण आयिल्ल्याचें पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान उक्ताडार आयलां अशी माहिती दोतोर मधु गोडकिरेकार हांणी दिली। ऋषीक खंय डिप्रेशनाची वखदां चालू आशिल्ली अशें दोतोराचें म्हणणें। आमी पोस्टमॉर्टम करता खरी सुसायड एक्सिडंट ह्यो गजाली पुलीस ठरयता। तितूंतल्यो ज्यो हँगींग आशिल्ल्यो त्यो आमी शुअरली सांगूंक शकता की त्यो सुसायड आशिल्ल्यो म्हणून। बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा ताचे कांय रिपोर्ट्स येवपाचे उरल्या, थोडे येयल्या, पूण ताचे आमी कन्क्लुजीव अजून कांय सांगूंक शकना। पण हितूंतलो व्हडलो मुद्दो हो की मागीर ते सुसायड जावं किंवा एक खंयचे तरी एका दुयेंताक लागून एक्सपायर्ड आनी जे मरतात ते एक 20, 22, 25 वर्सांचे भुरगे मरतात। तितूंतलो एक कॉमन ह्या 5 एक गजाल दोळे मुखार येयल्या की ह्या व्हडल्या कॉलेजींनी जे आतां ह्या व्हडले जे कॅम्पस आसा तितूंतल्यान एक मेंटल हेल्थ डिस्टर्बन्स आनी तितूंतल्यान जावपी डेथ्स हो एक नवो विशय मुखार येयला। कशें आसा की एक मनीस जेन्ना डिस्टर्ब जाता तेन्ना तो स्वताचें लायफ सोंपोवंक शकता, ताका सुसायड म्हणटा। दुसरें एक जाता की तो लायफ निग्लेक्ट करता। आतां ही निग्लेक्ट जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना वेगळे वेगळेचे तरेचे आसता। निग्लेक्ट म्हणल्यार कोण आयचे ह्या केसीन सारको तो ताजे स्वताचे कांय प्रॉब्लेम आशिल्ले। स्टोरी अशी की ताज्या चलये गर्लफ्रेंडान हैदराबादच्या कॅम्पसाक सुसायड केली आनी थंयचें वातावरण चेंज जावचें म्हणून थंयच्या मॅनेजमेंटान पेरंट्सान ताका हांगा हाडलो। 1 म्हयनो जाल्लो आनी ते सुसायड हेका 2 म्हयने पयलूचे। आतां हांगा जरी हाडलो तेणी जवळ जवळ जेवप बिवप सगळें सोडून दिल्लें। ताका त्यो हेज्यो ट्रिटमेंट चालू आशिल्लो सायकॅट्रिस्टा कडल्यान आनी तितूंतल्यान तो न्हिदेच्यो बी गुळयो घेतालो। आतां मेरेनचे आमच्या मुखार येयला त्यो अश्यो न्हिदे गुळयो घेतला आसतनाच 2-3 दीस जेवं नाशिल्लो, ताका उलटी जाली आनी त्या उलटीचो कॉम्प्लिकेशन्स जावन तो न्हिदलो तितूंतूच मेलो हें आतां मेरेन तरी दिसता। मुद्दाम तेणी चड टॅबलेटी घेवन गेलो अशें आतां तरी आमकां दिसना, रिपोर्ट मुखार येता ते कळटलें। तश्योच आनी 2-3 ज्यो केसी आशिल्ल्यो ज्यो हँगींग नाशिल्ल्यो तितूंकूय अशेंच आशिल्लें, कोणाक हेजे ऑर्गनाचें इन्फेक्शन जाल्लें, लग्नाच्या हेचें आमगेलें लंग्साचें इन्फेक्शन्स जाल्लें आनी हितून जेवण सोडलेलें। दुसरे 2-3 केसीस आशिल्ल्यो तिंगा जेवण वेगळें आशिल्लें। एक फाटले केसीक तर तो एनर्जी ड्रिंक्स मागीर आमगेली सिंथेटीक फूड्स हाजेरूच सर्वायव आसतालो। ही एक सुरवाती केस जाली तितूंकूच अशेंच आशिल्लें, ते आमगेली कशी सिंथेटीक प्रोटीन्स बिटीन्स ते भरपूर घेताले आनी तेंचे कॉम्प्लिकेशन्स पूण हेल्थ इफेक्ट्स आसात त्या हेल्थ इफेक्ट्सांची आरती परती केसी आसा। म्हणजे हितूंतलेच मेन मुद्दो की ह्या भुरग्यां कडल्यान जावपी हेल्थ निग्लेक्ट हो ऑलमोस्ट कॉमन येयला। बिट्स पिलानी कॅम्पसात फाटल्या 9 म्हयन्यांत 5 विद्यार्थ्यांक मरण आयलां। बंगळूरच्या ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक दुबावीत मरण आयलां। हे विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें सांगतात ते आयकात। बिट्स पिलानींतल्या 19 वर्साच्या ऋषी नायर ह्या भुरग्याचें मरण वादग्रस्त ठरलां। आतां ताजो पळय वैद्यकीय अहवाल आयला त्या अहवालान सरळ म्हळां ही आत्महत्या न्ही, पूण अशे तरेचें मरण येवप हो आत्महत्या करपा सारकोच प्रकार। कारण ताका ह्या संस्थेनी पाठिंबो दिलो ना, पालकांच्योय कांय चूक जाल्यात आनी आमची पळय जी समाज वेवस्था आसा
ती समाज वेवस्थाय अशे तरेच्यो केसीस हँडल करपाक घाळ ठरली. ताका लागून समाजान आपली जबाबदारी टाळपाचो प्रश्न जावं येना. सगळे लोक चुकल्यात आनी एका गरीब भुरग्याचो जो डिप्रेशनान गेल्लो ताजो बळी गेला. पळय ताजी एक लागींची मैत्रीण हालींच आत्महत्या करून मेल्ली. ताका लागून तो डिप्रेशनान गेल्लो. ताजी पेरंट्स गोंयची न्ही पूण ती हाका सपोर्ट दिवपाक पालव दिवपाक गोंयांत येवन राविल्ली. बिट्स पिलांनीचो हो जो पळय कॉम्प्लेक्स आसा ताका तेकून ती रावताली. ती ताका डिप्रेशनाच्यो गुळयो दिताली, रातचे न्हिदपाच्यो गुळयो ती दिताली. हें ताका मॉनिटर करताले. पूण पालकांच्या हातान सगळें नासता. जेन्ना पळय डिप्रेशनान मनीस वता न्ही ताजे बरोबर ती 24 तास रावप काय ना, कॅम्पसान ती रावूं शकतात काय कितें अशे सगळे प्रश्न आसात. सो कॅम्पसान ती रावूं शकनात म्हणजे ती भायर रावताली. ज्या दिसा ताका मरण आयलें त्या दिसा ताणें न्हिदेच्यो गुळयो घेतल्यो. न्हिदेच्यो गुळयो घेतल्यो तो ताका एक ओकारी आयली म्हणटात आनी तो ही जी पळय ओक आयली ती ताणें परत भितर घेतली न्हिदेन. ताका ते भायर उडोवपाक कळिना. तातूंत तो उस्तुरे गेले ताका घुस्मटून तो मेलो अशे तरेचो हो अहवाल सांगता. आतां तो ह्यो गुळयो घेतालो, तो डिप्रेशनान गेल्लो. ही जी पळय कॉलेज आसा बिट्स पिलांनी कॉम्प्लेक्स तांणी दावो केला. फाटलो राज्यपालांनी जेन्ना एक अशे तरेची 4 मरणां जाल्लीं फाटल्या 9 म्हयन्यांत तेन्ना ह्या इन्स्टिट्युशना कडेन ताणें अहवाल मागिल्लो आनी तांणी कळयल्लें की ना आमचे कडेन अशे तरेचे मानसोपचार तज्ञ आसात जे आमी अपॉयंट केल्या तांचे आमी 2 लाखा वयर खर्च करतात. पूण गजाल लक्षांत घेयात ह्या केसीन भितर हे जे पळय मानसोपचार तज्ञ आसात, ही जी पळय मानसोपचार वेवस्था आसा तांणी तांकां भुरग्याक मदत केली काय कितें? भुरगो तांचे कडेन मदत मागपाक गेलो काय कितें? समज ताणें मदत मागपाक वचूना जाल्यार संस्थेचें काम न्ही अशे तरेचे भुरगे तांचे पालक हे भुरगे एकोडे रावतात तेन्ना थंयची वेवस्था हांकां पालव दिवप. म्हाका दिसता बिट्स पिलांनी संस्था हातूंत खूब चुकल्या आनी तांणी आतां हाजे फुडें अशे प्रकार घडचे न्हय हाजे खातीर वेवस्था निर्माण करपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.